हे बिल जे आम्ही इंट्रोड्यूस केला लोकसभा विंटर सेशन ऑफ पार्लमेंट सारखी तारीख म्हणे 5 डिसेंबर 2025 दिसा हे इंट्रोड्यूस केले. हे आम्ही प्रयत्न केलो इंट्रोड्यूस करपाक जुलयान, फाटले जुलय 2025 जेन्ना आम्ही सबमिट केले ते. सो वी वर आस्किंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट म्हळ्यार सदांच ते टाइम घेता की आमच्या कॉन्स्टिट्यूशना बराबर आसा, कॉन्स्टिट्यूशनाचेर एगेन्स्ट आसा, खंय ताजेर असर पडटलो आनी खंय भारताक कितें नेगेटिव्ह इफेक्ट जातलो, हे सगळे तांची एक कमिटी आसता, लिगल एक्सपर्ट्स आसता, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स आसता. सो 2-3 म्हयने लागले तांकां आनी तांणी जे आमी सबमिट केल्ले बिल ते नेमून एक डॉट नेमून एक कॉमा तांणी चेंज करूंक ना, जशें आशिल्ले तशें एक्सेप्ट केले. आनी तेन्ना ते बिल ड्राफ्ट करपाक एक म्हाका बरी खोशयेन सांगचें दिसता की तातूंत आमचो एडवोकेट बाब श्रीनिवास खलप, जो आमचो काँग्रेसाचो जनरल सेक्रेटरी आसा गोंयांत, ही हॅज प्लेड अ मेजर रोल द फूल बिल ड्राफ्ट करपाक. ज्या लोकांची भावना आसा, जे इतले ऑर्गनायझेशन, NGOs, एनवायरमेंटलिस्ट, कन्सर्न्ड गोंयकार झूज मांडीत आसता इतली वर्सां जाली, तांची भावना ती सगळी ताणें घाली. आनी आमी मागीर खूब जाण मेळून ते डिस्कस केले, खूब टायम लागलो आनी फायनली वी आस्क्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. दॅट इज आर्टिकल 371I पळय आसा, which speaks about the state of Goa. बारीक पयशात आर्टिकल 371I हे गोंयचे बद्दल आसा. ताजेर आमी अमेंडमेंट मागले आनी 371I करा म्हणे, आस्किंग फॉर स्पेशल स्टेटस. हे आमी मागले कित्याक हे स्पेशल स्टेटस? आमी म्हणटा तुमचे पयशे नाका. जनरली कितें जाता, स्पेशल स्टेटस जेन्ना स्टेट्स मागतात, जितले सरकार आसा ते सदांच भायर उडयतात. कित्याक इतले पयशे मागतात, हजारान कोटी फॉर डेव्हलपमेंट, आमचे कडेन दिवंक जायना म्हणटा. आमी पयलें सांगलें, आमी सेंटरा कडेन पयशे मागिना. आमकां जे जाय आमची अस्मिताय प्रोटेक्ट करपाक, आयडेंटिटी, आमचे गोंयचे कल्चर आसा, आमची संस्कृती आसा, रीच संस्कृती, पेडण्या ते काणकोण ते वाळपय ते आख्खे गोंयभर आमची ती संस्कृती आनी आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक आमी जेन्ना म्हणटा गोंय आनी गोंयकार हो उरतलो काय, आयज प्रश्न आयिल्लो आसा. ताका प्रोटेक्ट करपाक कोण हो गोंयकार, कसो ताका आयडेंटिफाय करया, कसो ताका डिफायन करया, हे सगळे ते बिलान बरे भशेन घाल्ले आसा. आमी पयल्या हो जो सरकार आसा गोंयचो, फाटल्या कितल्या वर्सांक जे पावरान आसा, असले बेकायदे लॉज हाडले ताणें, लँड लॉज, जे TCP 1974 जितले हे आसा ते एमेंड करपाक 39A हाडले, 17(2) हाडले, 16B हाडले. फक्त आमचे पळय जमनी आसा त्यो कन्वर्ट करून भायल्यांक विकपाक. आनी जमनी जेन्ना म्हणटा, जेन्ना आमी आयडेंटिटी म्हणटा, ही आयडेंटिटी कशी? फक्त एक मनीस न्ही, आमची आयडेंटिटी म्हळ्यार कोणय जगभर तर वचून गोंय म्हणीत जाल्यार तेन्ना कितें याद जाता? आमचे पळय शेतां आसा, आमची भाटां आसा, आमचे दोंगर आसा, आमचे न्हंयो आसा, आमची रानां आसा, आमची जी फिशरमॅन कम्युनिटी आसा, ट्रायबल कम्युनिटी आसा, रेंदेर भाव आसा, टॉडी टॅपर, असले खुबशे जे आमचे कम्युनिटीज आसा, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, हे सगळे मेळून आमचे जे फोक डान्सीस आसा, फुगडी आसा, देखणी आसा, आमचे मांडव आसा, हे सगळे इज पार्ट ऑफ दॅट आयडेंटिटी, द कल्चरल आयडेंटिटी. आनी आतां वन ऑफ द आयडेंटिटी जेन्ना शेतां भाटां दोंगर हे तर कातरून उडयले. आमचे न्हंयो आसा त्यो सेंटराक दिल्यो, जी नांवां आशिल्लीं कांय बरी, जुवारी, मांडवी, साल, शापोरा, कोमारजुआ, म्हापसा, ही नांवां काडून नंबर दिल्ले आसा तांकां.
म्हणजे अशी कशी आयडेंटिटी आमची स्लोली चेंज करता. आयज डेमोग्राफीक चेंज जाता गोंयांत. गोंयकार खंय आसा आमचे आनी कोण गोंयकार हे सगळे आमी त्या बिलान घाल्ले आसा. आनी जेन्ना बील आमी जुलायान सबमीट करपाचें आशिल्लें, वो मेजर आर्किटेक्ट म्हणटा बाब श्रीनिवास कला आनी आमची टीम मागीर बसून सगळें केलें. हांव आनी एका असल्या आमच्या काँग्रेसच्या लिडराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक बील सबमीट करच्या आदी फायनल तो एक एक्सपर्ट ताचो आमी हेल्प घेतलो आनी तो जावन आसा आमचो आल्दोनचो MLA एडवोकेट कार्लोस फेरेरा. तो ही वॉज एडवोकेट जनरल गोंयचो, लिगल ल्युमिनरी, सिनियर एडवोकेट. ताका आमी बील दिलें, मातशें वेट कर. आनी ताणें तें सगळें वेंट थ्रू, बारीक कितें आशिल्लें थंय कितें घालें, गोंयकार कोण तें ताणें खंयचे काडलें, एक कायदो आसा थंयचे घालें. आनी दॅट एन्श्युअर्ड की आमकां एक जेन्ना बाब कार्लोस फेरेरान वेंट थ्रू आनी ग्रीन सिग्नल दिलें, आमकां गॅरंटी आशिल्ली की पार्लमेंटान जी कॉन्स्टिट्युशनल टीम आसा ते आमकां आडको वाडपाक शकचे ना. आनी तेंच जालें वेन 5 तारखेर स्पिकरान कॉल आवट केलो म्हाका टू इंट्रोड्यूस द बील. आतां ह्या बिलान कितें आसा, ह्या बिलान कशी आमची संस्कृती जावं आमचो गोंयकार कोण, आमची लँड जमीन आसा ती कशी प्रोटेक्ट जातली, ते प्रोटेक्ट करपाक कशें एक कावन्सील फॉर्म जातले. सगळ्या गोंयकारांक नवीन वर्साच्या शुभेच्छा करपी. हे जे वर्स आसा 2026 हे गोंयकारां खातीर, गोंया खातीर आनी काँग्रेस पक्षा खातीर खूब खास वर्ष आसा. कारण ह्या वर्सा गोवा काँग्रेसीक 100 वर्सां जालीं. 1926 TB कुन्नान गोवा काँग्रेस फॉर्म केल्ली आनी 1928 गोवा काँग्रेस इंडियन नॅशनल काँग्रेसीक एफिलिएट जाली, जेन्ना सुभाष चंद्र बोस काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आसले, अखिल भारतीय काँग्रेस. त्या उपरांत गोंयची सगळी जी फ्रिडम स्ट्रगल जी आसा ती काँग्रेस पक्षान चलयली. तुमकां खबरच आसा 1961 काँग्रेसच्याच एफर्टान लास्टाक गोवा लिबरेशन जालें. लिबरेशन जाल्या उपरांत रोखडेच 1967 काँग्रेस पक्षान गोंयाक ओपिनियन पोल दिलो. गोंयकारांचे मनाची जी इच्छा आसा ती सदांच ताचो आदर काँग्रेस पक्षान केल्लो आसा. 1987 गोवा काँग्रेसीन गोंयाक स्टेटहूड दिलें. 1992 लँग्वेज इश्यू काँग्रेसीन सॉल्व केलो आनी आयज आमी हे 2025 पळयता की गोवा स्पेशल स्टेटस बील हे काँग्रेस पक्ष आमचे खासदार कॅप्टन गिरीश यांच्यानी व्हडलें हिस्टॉरीक काम केल्लेलें आसा की हे बील आयज पार्लमेंटान इंट्रोड्यूस केल्लेलें आसा. आता ताका गोवा स्पेशल स्टेटस बील ह्या खातीर म्हणटात कारण जे आर्टिकल 371I आसा दॅट इज स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ गोवा. हे असले आर्टिकल थंयसर, पण तेतून आनीक काय वेगळे नासले की गोंयची फक्त असेंब्ली आसतली, तेतून इतले MLA आसतले आनी ते गव्हर्नमेंट चलयतले, इतले तेतून आसले. पण हे जे आमी अमेंडमेंट हाडले आसा तातूंत आमी आख्ख्या पुराय गोंयचो विचार केल्लो आसा. दोन सध्या हांव तुमच्या खातीर मेन गोश्टी दवरता. हांव तुमकां पत्रकारांच्या माध्यमांतून रिक्वेस्ट करता की प्रत्येक गोंयकारान हे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बील वाचचें, जे आतां इंटरनेटार अवेलेबल आसा. आमी तुमकां लिंक सगळ्या प्रेसा वांगडा शेअर करता की तुमी प्रत्येकान स्वता वाचून पळोवचें भितर गोंया खातीर तुमच्या खातीर कितें आसा, कितें आसा. मेन पयली गजाल केल्या आमी भितर की आमी हे अमेंडमेंट केला आनी गोवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कावन्सील ही एक सेपरेट कावन्सील आसची हेची मागणी केल्या. ऑफकोर्स अंडर प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे ऑटोमॅटिकली CM बी ते आयलेच भितर, बट त्या बरोबर अशे एक्सपर्ट जे ऑफ गोवन ओरिजीन आसतले आनी जे
गोंयची मेन म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कशी जातली. डेव्हलपमेंट सगळे जाण म्हणटात, पण ती डेव्हलपमेंट सदांच सुप्रीम कोर्ट सांगे आसता, तुम्ही जे कितें डेव्हलपमेंट म्हणटा ती तुमची डेव्हलपमेंट सस्टेनेबल आसा काय ना हे पळयात. ही जमीन हे हांगासरले लोक सहन करू शकतात काय ना हे पळयात. त्यांच्या खातीर आसा काय ना ह्या खातीर हे पळोवच्या खातीर एक स्पेशल कावन्सील कॉन्स्टिट्युशनाच्या अंडर तयार करची. ताका जे कितें काम आसा कावन्सिलाचे ते आमी भितर दिल्लेले आसा. This council will prepare a Goa Sustainable Development Plan, annual sustainability report, जो कितें डेव्हलपमेंट प्रत्येक वर्सा गोंयांत जातली ती गोंया खातीर सस्टेनेबल आसा काय ना हे पळयतले. तातूंत राष्ट्रपतीचे कितें पावर आहा, प्रेसिडेंटाचे, गव्हर्नराचे कितें आसात हे सगळे दिल्लेले आसा. पण हे सगळे कोणा खातीर लास्टाक, तर हे आमी हेतून प्रत्येक वेळा प्रश्न येतात गोंयकार कोण. तर सगळ्या कायद्यांचो अभ्यास करून माझ्या भितर आसा थोडो शेअर, पण ऑल्सो से सिनियर एडवोकेट कार्लोस फेरेरा, आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन भितर डिफायन केला. कोण आसतलो ह्या मनशा खातीर एक टोटल म्हणजे जो गोंयकार आसा त्याच्या खातीर हे बिल आसा. गोवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट काउन्सिल फॉर द पर्पज ऑफ प्रिझर्विंग गोवाज युनिक कल्चरल आयडेंटिटी shaped by historical trajectory, liberation from colonial rule, vibrant heritage, historical sites, traditional Goan communities, protection for the rights of the person of Goan origin, including the scheduled tribes, scheduled caste, other backward classes, fishermen, farmers, artisans, toppers, traditional knowledge holders, and fragile environment from adverse impacts of unsustainable development and demographic changes. ह्या खातीर फॉर दिस पर्पज हे बिल इंट्रोड्यूस केलेले आसा. कोण तो गोंयकार हे आमी फुल तेजे एक्सप्लेनेशन हांगासर दिल्लेले आसा बिलान, ज्याच्या खातीर हे काम करतले. हे बिल आता पार्लमेंटान येयल्लेले आसा. परत एकदा लक्षात घ्या, दिस इज फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा एंड पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजिन. एक व्हडले हिस्टॉरिक काम जाल्लेले आसा काँग्रेस पक्षातर्फे. आयज पार्लमेंटात जर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड जावंक जाय जाल्यार 200 MP 280 MP लोकसभेन एक्झाम्पल दिता तुमकां, इतल्यांचे वोट लागता. आयज आमचे कडेन ऑलरेडी फक्त 42 MPs जाय आमकां अशें आमी पोजिशनार पावलेले आसा. आनी कॅप्टन is campaigning with this bill with all the MPs. Very soon we will have the numbers. आणि आम्ही तुमच्या सगळे गोंयकार जे आहेत तुमच्या थ्रू ऐकतात त्यांना सगळ्यांका आम्ही रिक्वेस्ट करता की तुम्ही स्वतः हे पळया, हे तुमच्या खातीर आसा. जर गोवा उरलो तर गोंयकार उरतलो, जर गोंयकार उरलो तर गोवा उरतली. म्हणून गोवा आणि गोंयकार तांकां एक जावन सगळ्यांका काम करचे पडटले. आय अगेन थँक्यू कॅप्टन की तुम्ही हे बिल इंट्रोड्यूस केले आणि आयज गोंयच्या प्रोटेक्शना खातीर तुम्ही एक व्हडले काम केल्लेले आसा. हांव परत तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुम्ही फुडें सांगचे. पळय, हांवें पयलें म्हणत आतांय सांगता, गोंयची अस्मिताय पळय आसा, वाय इज इट अंडर थ्रेट. आयज जी क्रायम जाल्ली आसा, जी मर्डर जाता, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, मॉलेस्टेशन, हे सगळे जर पळयत जाल्यार ही आमची आयडेंटिटी न्ही. गोंया असलें नाशिल्लें. रातचे 12 एकाक पासून एक अस्तरीत रातची कामाची नाल्यार खंयच्या हातूंतली एकली चलोंक वचोंक शकताले, आयज ते ना. आरपोरा जो इन्सिडेंट जाला तो पळय, लायसन्सा नासतना बिझनेस चालू आसा. आमचे गोंयकार आर लॉ एबायडिंग. सो हे कशें जालें, केन्ना जालें, कोणें केलें, हाचे फुडें कितें जातलें, एक गोंयकार उरतलो काय. त्या खातीर हे आमी बिल मांडलेलें आसा. हांवें
आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर श्री श्रीपद नाईक ताजे कडेन हांव उलयना, हांव वचोन ताका पर्सनली मेवतलो, ह्या बिलाक ताचो सपोर्ट घेतलो. आय विल बी ऑल्सो मिटींग राज्यसभा MP श्री सदानंद तानावडे, ताजोय सपोर्ट घेतलो. कित्याक हांगा पार्टी एफिलिएशन सायडीक धरून आमचे गोंय सेव्ह करपाक जाय, गोंयकाराक सेव्ह करपाक जाय, गोंयकारपण सेव्ह करपाक जाय. जी सध्या आमचे जमनी वेता, शेतां, भाटां, दोंगर, न्हंयो, हे आमी परते हाडपाक जाय. कितले कातरला ते आनीक डिस्ट्रॉय करना जावपाक थंय थांब घालपाक जाय. आनी हें जातलें ओन्ली इफ सगळे आमी गोंयकार एक जातले. सो हांव आमचे पत्रकार भाव भयणीचो एक हेल्प मागता की तुमी हाचेर एक बरी अवेअरनेस जेन्ना तुमकां टायम मेळटा तसो लोकां मदें करपाक, बिकॉज दीस इज अ व्हेरी सर्वायवल एफेक्ट फॉर गोंयकार आनी गोंय. सो हें म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची लढाई जी आसा गोंया पासून चालूच आसतली. जशें बाब श्रीनिवास कलपान सांगला, तो म्हाका देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका करपाचें न्ही, म्हाका दिसता हांव गोंयच्या लोकांक, गोंयचे जनतेक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें म्हाका थंय पावयलो आमचो आवाज जा म्हणून. आय हॅव नॉट डन एनीथींग हेल्पफूल, बट इट इज बेसिकली द पीपल हॅव डन. जे लोकांक जाय आशिल्लें, जे आमचे मॅनिफेस्टोनूय आमी इन्क्लूड केल्लें, तें आमी पुरे करपाचो प्रयत्न केला. आनीकूय बिलां मांडलेलीं आसा, ती येवपाची आसा. ती 19 डिसेंबर आमचो लिबरेशन डे जो जाला त्या दिसा इट वूड हॅव बीन एन आयसिंग ऑन द केक. 2 बिलां आनीक जे आमी मांडल्यात थंय ती लिस्ट जाल्ली, बट येवंक ना डिस्कशनाक. एक आशिल्लें आमच्यो 100 न्हंयो ज्यो व्हेल्यात त्यो परत्यो रिटर्न करपाक. इट इज ऑलरेडी लिस्टेड, क्लियर. ते पार्लमेंटान येतले. आनी एक म्हळ्यार आयज आमचे सगळे पळय न्हंयो, हे खंयचे नावशी मरिना काडून दितात. कोण दितात? ते MPA दितात. आनी कितें प्रोजेक्ट काडून दितात. आनी हो सरकार सांगता आमकां कांय ना, ते MPA तांच्या ताब्यान, तांकां पावर कोणें दिलो. आमी पयलें सांगुल्लें MPA करिनाका म्हणून. सो एक बिल आमी इंट्रोड्यूस केलां, इट हॅज पास्ड एंड इट हॅज गॉन इनटू द पार्लमेंट. दॅट इज रिवर्टिंग MPA बॅक टू MPT. हें आमी प्रॉमिस केल्लें लोकांक मॅनिफेस्टोन. आनी हाचेरूय आमची लढाई चालू आसतली. आनी चवथें एक बिल आसा, दॅट विल बी अ प्लेजंट सरप्रायज फॉर ऑल गोवन्स. ते आमचे लिस्ट जातकूच आमी सांगतले. Both the MPs, other MPs, and you will be able to get the numbers. पण सध्या आय हॅव रिच्ड आउट टू मेनी ऑपोजिशन MPs, मेन और लिडर आसा पयले. एक फावट तांकां पावले ते मागीर आपणाचे MP दुसऱ्यांक एक्सप्लेन करता. आनी सगळे जे MP कडेन हांव उलयलां ते सदांच म्हणटा विच इज द बेस्ट सीझन टू कम टू गोवा. म्हणजे हातून एक कोडून येतालें की तांकां गोंयचो मोग आसा आनी गोंय येवंक सोदता ते म्हणून. आनी हांव तांकां सांगतालो तुमकां जर तें गोंय पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी आमकां सपोर्ट करपाक जाय. बिल पास करपाक वेन इट कम्स इन पार्लमेंट फॉर वोटींग तुमी सपोर्ट करपाक जाय, नाजाल्यार तें गोंय उरपाक ना. आनी हातून एक हांव सांगता मेन थिंग इज a big moral support what I got for introducing the bill is from Shri Rahul Gandhi and Mrs. Priyanka Gandhi Vadra. जेन्ना आमी इलेक्शन जातकूच जेन्ना दिल्ली गेले रिजल्ट येतकूच तेन्ना म्हाका मॅम प्रियंका गांधीन आपयलो आनी खुबशी तिणें म्हायती घेतली गोंया बद्दल. आनी आय वॉज ऑल्सो सरप्रायज की खूब तिका खबर आशिल्लें गोंयचे एनवायरमेंटाचेर. आनी म्हणपाक लागली डू वॉट एवर रिक्वायर्ड टू सेव गोवा. आमी आसतले म्हणपाक लागलो, तुमी आपयतले आमी येतले गोंया सेव करपाक जाय. माय फॅमिली लव्स गोवा. सो तेन्ना हांवें सांगलें आय वील ट्राय माय बेस्ट वॉट एवर पॉसिबल. ग्रावंडार आसात आमी बट पार्लमेंटान. सो हें इंट्रोड्यूस करच्या पयलीं हांव तिका मेळलो, तिका सांगलें बिल स्पेशल स्टेटस. हांवें म्हळें एंड वी वील रिक्वायर युअर हेल्प मॅम. शी सेड फूल सपोर्ट वील बी. सो थंयसान हांव तांकांय हेल्प करतलो कित्याक तांची रीच वीथ अदर MPs इज मच मोर.
आणि हातून आमी वेन आय सेड आय विल बी आय हॅव स्पोकन टू आयज सकाळी जेन्ना एक फंक्शन आशिल्लें गोवा शिपयार्डान एक शिप वॉज बींग लॉन्च फॉर कोस्ट गार्ड तेन्ना हांवें श्रीपाद भोवूकूय सांगलें रिक्वेस्ट केलें ताणें सांगलें येस डेफिनेटली म्हणपाक लागलो हांव येतलो पर्सनली फॉर्मली म्हणे तुका कॉपी ऑफ द बील दितलो तसो आमच्या राज्यसभा एमपीकूय मेळटलो सांगून की हे बीजेपी आनी काँग्रेस न्ही हे आमचे गोंय व्हेरी सर्वायवल ऑफ गोवा इज एट स्टेक गोंया तर उरोंक ना आमी कोणूच उरपाक ना ओके लूस युरी ना, ना, ना. आयट हे press तुमी हिंगा conference. आयचे उलयना Press- हांव आमी लिया उलयता पयर तुमी प्रेस कॉन्फरन्स हिंगा घेतले तेज्या पयलीं थिंगा तेणी वचून दुसऱ्या दिसा थिंगा घेतले दॅट शूड हॅव बीन युअर काँग्रेस पार्टी ऑफीस इज हियर नो हाऊ कम मारगांव दॅन आय एम नॉट अवेअर आमी आयज ह्या बिलाचेर हे करया यू नो लोकल लेवलाक बरेच गोष्टी चालू असतात वी आर हियर फॉर अ व्हेरी लार्ज थिंग जी आयची आणि कालची आयज आमच्या मनशान अशें केलें फाल्यां तेंच्यांनी केलें तेजे खातीर ना की गोंयकार मेळोन गोवा कसो वाचूंक शकता तेच्या खातीर आमी येयलेले आसा म्हणजे दुसरं तुम्ही सांगा ते गोवन ओरिजिनल ही आडची पार्टीने हय, पोगो. पोगो बिल. तुमकां कितें सांगता आता तुम्ही नाही, नाही, आता तुम्ही सांगता तो similar- आरजी पार्टी गोवन ओरिजिन कोणी सांगले अशें दिसता तुमी ना त्यांचं जो बिल असलो न्ही पोगो बिल सिमिलर आसलो ते पयलीं तांकां स्टेटमेंट करून दी मागीर आमी उलोवया हेचेर ओके गोंयकार जो आसा ओके तेका गोवा कसो वाचोवपाक जाय आनी गोंयाक गोंयकार कसो वाचोवपाक जाय तेच्या खातीर एक बील आसा जे खंयचोय जर तुमी हांगासर लोकल लेवल एक्ट करूंक सोदता हे हांवें तेन्ना मनोज परवाक तरी पार्टीक तयार करचे आदी सांगिल्ली हे जर करूंक जाय जाल्यार पयलीं इंडियाच्या कॉन्स्टिट्युशनान प्रोविजन खंयचोच लॉ अनकॉन्स्टिट्युशनल आसूंक शकना पयलीं कॉन्स्टिट्युशनान प्रोविजन जाय आनी मागीर लॉ जाय म्हणून आमी पयलीं कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन आसला जेन्ना इंडियाच्या कॉन्स्टिट्युशनान येतले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोड त्याच्या उपरांत तेच्या खातीर कितें करूंक जाय तेच्या खातीर बील तयार करूंक शकता हे उलटें जायना आणि ह्याच खातीर कॅप्टनांनी स्टेप घेतलेली आसा बील आदी पावलेले आसात आणि आमी सगळ्या एमपी कडेन उलयत आसात ऑलमोस्ट मेजॉरिटी कडेन आमी पावलेले आसात बील पास करपाक आणि ज्या दिसा हे बील पास जातले कॉन्स्टिट्युशन अमेंड जातली त्या उपरांत पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाच्या प्रोटेक्शना खातीर जे कितें करूंक जाय ते गोवा असेंब्लीन आमी करया इनफॅक्ट हे आमी बिल शेअर करता पेज 6 आणि पेज 7 एक्सटेन्सिवली वर्ड टू वर्ड लिगली डिफायन केल्लो आसा कोण गोंयकार करतो पेज 6 आणि पेज 7 बिल चेक करा हे 12 पेजीचें बिल आसा आमी तुमकां सॉफ्ट कॉपी दिता एक हार्ड कॉपी दिता आणि प्लस प्रेस कॉपी दिता आमी तुमकां तुम्ही पळयतात GNH.